भायर मारपाक व्हेरी इजी आसा आनी हे बीजेपी वर्सीस त्यांनी गोवा म्हणून सांगले. गोवा म्हटल्यार ग्रँड ऑपोजिशन अलायन्स आनी हे जेन्ना आमी सांगता की हे फावटी अलायन्स जावपाचें आसा आमकां बीजेपी नाका तेन्ना लोकूय पॉझिटिव्हली सांगता की अलायन्स जाय आनी बीजेपी कशी ही क्रायम तेंचेर वाडलेले आसा कशे जी भायले लोक येता मायग्रंट लोक येता आनी घरान घुसून डेकोयती करता खून मर्डर्स करता गुंडागिरी करता हे सगळे लोक आमकां सांगता आनी ताका एकूच सोल्युशन म्हणटा की सगळे पार्टीज जे ऑपोजिशन पार्टीज आहा एक जावन हो लढो बीजेपीच्या अगेन्स्ट करपाक जाय. तर तेजेर आमची स्ट्रॅटेजी कितें आसा आमचे कितें स्टेप्स आसा ते सांगपाक आमचे प्रेसिडेंट आनी आमचे MLA तुमकां ब्रीफ करतले. हांव मागता मनोजा कडेन की तेणी ही प्रेस कॉन्फरन्स फुडें व्हरची. सगळ्यांक येवकार जशें आतां अजयान सांगलें की लोकांचे सगळ्यांचे मत एकूच आसा की बीजेपी घरा धाडपाक जाय. आतां आमी हांव जावं नाजाल्यार विरेश जावं नाजाल्यार अजय जावं नाजाल्यार विश्वेश जावं नाजाल्यार सगळे जे आमचे पार्टीचे लिडर्स आसतले मागीर शैलेश आसतलो DCO आसतलो हे सगळे जे लिडर्स आसा आनी बाकीचे भुरगे हे सगळे जाण आयज ग्रावंडाचेर डोर टू डोर करता. लास्ट ऑलमोस्ट 1 म्हयनो जालो आमी आमची डोर टू डोर चालू केले. तेन्ना अलायन्साचे टॉक्स पासून चालू जावंक नासले पूण तेज्या पयलीं आमचे अलायन्साच्या टॉक्साक पयलीं आमचे खुबश्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन काम चालू जाल्लें. आमी पॅम्पलेट डिस्ट्रिब्युशन चालू केलें डोर टू डोर चालू केलें. सगळ्या लोकांचें एकूच म्हणणें आसा की तुमी सगळे एकठांय या आनी बीजेपी घरा धाडा. हो सूर सगळे कडेन आसा आनी लोकांचो मूडूय तोच आसा आनी हें सगळें अंडरस्टँड घेवन आमी जे आमी हेच्या पयलीं म्हणटाले की आमी अलायन्सान वचपाचें ना एकटेच वयतले. सो आमी पासून गोंयांक लागून गोंयकारांक लागून हे डिसिजन घेतलें की आमी वांगडा वचपाक जाय अलायन्सान वचपाक जाय आनी बीजेपीक दावडपाक आमी एकठांय जावन हे इलेक्शन्स कंटेस्ट करपाक. ते जाल्या उपरांत ZP इलेक्शनाक लागून आमचे जशें तुमकां सांगलें टॉक्स चालू जाले उलोवप चालू जालें. आमचे जे अलायन्स पार्टनर्स आहा तेंच्या कडेन गोवा फॉरवर्ड जावं काँग्रेस पार्टी जावं भितर आम आदमी पार्टी नासली. सो ह्या 2 पार्ट्यां कडेन आमचे टॉक जेन्ना चालू जाले तेन्ना डिफरंट गजालींचेर आमचे डिस्कशन जाले. भितर एक डिस्कशन म्हटल्यार डिफेक्टरांक पार्टीन घेवपाचें ना आनी गोंयची पार्ट कित्याक पडला. जेन्ना आमी वांगडा एका टेबलार बसताले तेन्ना आमी हे सगळे विशय डिस्कस करताले की आमी हे राजकारण जे आतां आमी अलायन्साचे राजकारणाची जी सुरवात करता नवी सुरवात करता ही सुरवात आमी कशी करतले कशें आमी वांगडा वचपाक जाय आनी ह्या सगळ्याचेर ही चर्चा जाताली. आतां जे रिसंट घडामोडी घडले भितर एक अलायन्स पार्टनरान डिफेक्टराक एंट्री दिली. डिफेक्टराक एंट्री दिल्या उपरांत खुबशे लोकांचे व्ह्यूज येवपाक लागले आमकां मेसेज येवपाक लागले कॉल येवपाक लागले सगळे कडेन डिस्कशन जावपाक लागलें की हे अलायन्स परत तेंच करता काय जे कोण डिफेक्टर आसा तांकांच परतो एक प्लॅटफॉर्म दिता काय हे सगळे गजाली चालू जावपाक लागले. आनी तेतून आमकांय आमच्या भुरग्यांचे कॉल येवपाक लागले. आमचे भुरगे जे रेव्होल्युशनरीज आसा ऑल ओवर गोवा जे इतले सॅक्रिफायस करून इतले आयज ही पॉलिटिकल पार्टी एक येदी व्हडली बिल्ड केल्ली आसा गोंयची सगळ्यात व्हडली रिजनल पार्टी आयज तयार केल्ली आहे भुरग्यांनी. सो सगळ्यांचे आमकां कॉल येवपाक लागले मेसेजी येवपाक लागले की डिफेक्टरांक जर घेतले जाल्यार आमी लोकांक कितें म्हणून सांगपाचें आमी लोकां कडेन कितें म्हणून वचपाचें आनी जेन्ना तुमी म्हणटाय की नवी सुरवात आसा एक न्यू एनर्जी आसा आनी हे अलायन्स क्लीन आसतले जाता तितले क्लीन आसतले जाल्यार जाणून बुजून हे डिफेक्टरांकूच घेवन कित्याक वचपाचें आमी नव्या भुरग्यांक घेवन कित्याक वचपाक शकना न्यू भुरगे कित्याक तयार करपाक शकना हे सगळे मेसेजीस कॉल येवपाक लागले. त्या नंतर आमचे कितलेशेच मिटींग जाले भुरग्यां वांगडा आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सी मिटींग जाले फोन कॉल जाले ग्रूप कॉल जाले भरपूरशे हे जाले डिस्कशनां जाली आनी तेतून सगळ्या भुरग्यांचो एकूच सूर आसलो आनी आमचोय तोच आसा की डिफेक्टरांक ही एंट्री आसपाक जायना. डिफेक्टरांक ह्या अलायन्सान एंट्री आसपाक जायना कित्याक ज्या डिफेक्टरांनी गोंयकारांचो घात केलो आनी ह्या बीजेपीक सत्तेन दवरली आयज जर तेच डिफेक्टरांक जर आमी घेवन जर परते वचपाक लागले जाल्यार परतें तेंच जावपाची शक्यता अशें लोकांक दिसपाक लागलें. आयज जेन्ना ह्या अलायन्साचे गजाली चालू जाले तेन्ना लोकांक एक होप दिसपाक लागलो. लोकांचे तुमी जर पळयत पॉझिटिव्ह कमेंट पॉझिटिव्ह मेसेजीस पॉझिटिव्ह एक सगळे कडेन पॉझिटिव्हिटी जाल्ली एक होप कसो दिसता लोकांक की आनी आजून दिसता की हे अलायन्स बीजेपी उडोवपाक शकता बीजेपी पडपाक शकता बीजेपी घरा वचपाक शकता.
हे सगळें जेन्ना जाता तेन्ना जेन्ना अशें एक हें घडटा की डिफेक्टराची एक एंट्री जाता तेन्ना खंय तरी भुरग्यांच्या मनान एक डावट क्रिएट जाता, नाजाल्यार एक भंय निर्माण जाता की हे अलायन्स टिकतले काय ना, हे अलायन्साक प्युअर उरतले काय ना, काय हांगा परतेच सगळ्या डिफेक्टरांक एक एंट्री करपाचो प्लॅटफॉर्म आसा काय, हे सगळे प्रश्न भुरग्यांच्या आनी लोकांच्या मनान निर्माण जाले आनी ते साहजीक आसा ते जातलेच, कित्याक एक न्यू होप म्हणून जेका पळयता लोक तेन्ना परते जर तेच लोकांक आमी एंट्री दिवपाक लागले आनी घेवपाक लागले जाल्यार तो एक प्रश्न पडटा. आता प्रश्न असा की हे जे अलायन्स आसा हे आरजीक जाय की नाका, कित्याक आमी आमचे प्रतिक्रिया दिल्ले आसा. आमी दिला कित्याक आरजी सदांच एक फियरलेस आमी राजकारण करीत येयल्ले आसा. ट्रेडिशनल राजकारण आमी करूंक ना. आमचे कॅन्डिडेट पासून आसता ते आमचे भुरगे आमच्या वांगडा जे वावरला ते भुरगे आसता, तेंची फायनान्शियल कंडिशन केन्ना केन्ना ते 10,000 डेपॉझिट भरपाचे पासून नासता, पूण आमी त्या भुरग्यांक प्लॅटफॉर्म दिता. ते सामान्य बहुजन समाजातल्या गोंयकारांक आमी प्लॅटफॉर्म दिता आनी तांकां वयर काडटा. सामान्य गोंयकाराक आमी प्लॅटफॉर्म दिवन ताका फाल्यां एक आमदार नाजाल्यार झेडपी नाजाल्यार सरपंच करपाची आमी कापास्ताद दवरता आनी त्या डायरेक्शनान आमी वयता. आयज पसून आतां कितली आतां रेव्होल्युशनरी गोवन्स सगळे जाणां गोंयची एक लार्जस्ट पार्टी, आमचो एक प्रॉपर सिंबॉल आसा फुटबॉल, एक स्टेट रेकॉग्नायज पार्टी. सो भरपूर जाण आमकांय अप्रोच जाता, टिकेट मागता, कॅन्डिडेचर मागता, तुमची पार्टी फंड करता म्हणून सांगता, तुमचे कितें फायनान्सीस आसा वी विल टेक केअर म्हणून सांगता. आमकां फक्त तुमी हें सीट दिया, हांगा सीट दिया, हें दिया, तें दिया, तुमी हांगा इंटरफियर जावं नाका, थंय इंटरफियर जावं नाका, हे सगळे गजाली चलता. पूण आजून मेरेन आमी तरी आजून असलें कसलेंच कॉम्प्रोमायज केल्लें ना. खंयच्या लँड डिलराक पार्टीक आमी एंट्री दिल्ली ना, खंयच्या डिफेक्टराक आमी खंयच्या एंट्री दिल्ली ना, नाजाल्यार असो मनीस जो फक्त पॉलिटिक्सूच विचार करता, जेका फक्त राजकारणूच पडला, गोंयचें पडोंक ना, तो आपले सेल्फीश गेनाक लागून खंयचेय पार्टी बदलपाक शकता, असल्या मनीस आमचे खूब जाण आमकां अप्रोच जाल्ले, पूण आमी तांकां एंट्री दिवंक ना. आमी आमच्या भुरग्यांचेर विश्वास दवरता, आमचे जे रेव्होल्युशनरीज आसा तेंचेर विश्वास दवरता आनी आमी फुडें वयता. सगळ्या लोकांक खबर आसा आयज रेव्होल्युशनरी पॉलिटिकल पार्टी बद्दल लोकांच्या मनान जो रिस्पेक्ट आनी ट्रस्ट आसा, हो ट्रस्ट आमी लास्ट 8 वर्सांनी बिल्ड केल्लो आसा थ्रू आवर सॅक्रिफायसीस, थ्रू आवर एक्शन्स. आमी तो आजून घाणयल्लो ना आनी आमकां तो घाणोवपाचो ना, कित्याक हेच्या फाटल्यान खुबश्या भुरग्यांचे कश्ट आसा, घाम आसा, सॅक्रिफायस आसा. लोकांनी आपल्या भुरग्यांनी एनर्जी लायिल्ली आसा, लोकांनी जे क्राउड फंडींग करता तेंच्यांनी आपले पयसो लायिल्लो आसा. सगळे गजालींचे सॅक्रिफायस ह्या पॉलिटिकल पार्टीन आसा. आतां जेन्ना हे सगळें जाता तेन्ना खंय तरी आमच्या पॉलिटिकल पार्टीन भुरगे नाराज जाता, लोक आमकां कॉल करता, जे होपफूल लोक आसले ते प्रश्न करता. सो ताका लागून आमकां दिसलें की आयची प्रेस कॉन्फरन्स एक जावपाकूच जाय, कित्याक आमचेर प्रश्न येवपाक लागले की आमी हे कॉम्प्रोमायज हें जे डिफेक्टरांक घेवपाची जी रीत आतां जी चालू जाल्या ती आमी एक्सेप्ट करता काय आनी आमी हेच फुडें चालू दवरतले काय. लोकांक प्रश्न पडपाक लागले. आमचे 92,000 वोटर्स आहा ऑल ओव्हर गोवा, ते आतां निश्चित वाडले आसतले आनी बाकीचे लोक सुद्दां दुसऱ्या पॉलिटिकल पार्टीचे लोक सुद्दां आरजीकी होप म्हणून पळोवपाक आतां लागलेले आहा. कित्याक भरपूरशे विशय जे आमी 2017च्यान मांडटाले जे तेन्ना 2022 लोकांक कळोंक ना, 24 कळोंक ना, पूण आतां लोकांक कळपाक लागला. ते डकैती जावं, ते रेप जावं, मर्डर जावं, दिल्ली बिल्डरांचे आक्रमण जावं, लोकांचे गोंयकारांचे आमच्या मुणकारांक भायर काडून दिल्ली जाग्यांचेर कब्जा करपाचें जावं, हे सगळे गजाली मायग्रंटांची दादागिरी जावं, हे सगळे गजाल जे आमी उलयतात ते लोकांक आतां पटलेले आहा. सो ताका लागून लोक दुसऱ्या पॉलिटिकल पार्टीचे लोक सुद्दां आमच्या बद्दल बरें उलयता. तांकांय दिसता की आरजी येवपाक जाय, आरजी सिटा भितर आसपाक जाय, आरजी सरकारान आसपाक जाय, आरजी पॉलिसी करपाक जाय. सो हे सगळे गजाली जेन्ना जाता तेन्ना आमचें कर्तव्य जाता की आमचो स्टँड कितें आहा तो क्लियर करपाक जाय. आतां हे जे अलायन्स आसा, हे अलायन्स पयलीं म्हटल्यार हांव सांगता की हे अलायन्स खंयचोच लिडर आपूण व्हडलो म्हणून सिद्ध करपाचें अलायन्स न्हू, आपुणूच सर्वश्रेष्ठ हे दाखोवपाचें अलायन्स न्हू. हे अलायन्स आपल्या स्वताच्या पॉलिटिकल पार्टीचे अस्तित्व टिकोवन दवरपाचें न्हू. हे अलायन्स आपल्या एक पॉलिटिकल पार्टीचे गोंयभर तेचे एक्झिस्टन्स वाडोवपाचें हे अलायन्स न्हू. हे अलायन्स डिफेक्टरांक प्लॅटफॉर्म दिवपाचें न्हू. हे अलायन्स डिलरांचे पॉलिटिकल करियर करपाचें न्हू. हे अलायन्स फक्त राजकारण नाल्यार राजकारणाचे नंबर सुंदर. हे जे अलायन्स आसा हे एक नवी सुरवात आसा. जशें युरीन दिदी सांगले पडले की एक नवी सुरवात आसा, एक न्यू एनर्जी आसा. आनी जेन्ना आमी न्यू एनर्जी आनी न्यू सुरवात म्हणटा आनी गोवा म्हणटा ग्रँड ऑपोजिशन अलायन्स म्हणटा तेन्ना हे जाता तितले प्युअर उरपाक जाय, जाता तितले क्लीन उरपाक जाय आनी जाता तितले एकामेकाक हात धरून आमी फुडें वचपाक जाय.
आमी एक नवीन रिजनल पार्टी आसा तरी पूण आमी हो विचार करता आनी आमकांय भरपूर प्रॉब्लेम जाता विरेश तुमकां एक्सप्लेन करतलोच बट आयज आमी कित्याक तयार जाले अलायन्साक बिकॉज गोंयकारांक दिसता की बीजेपी वचपाक जाय लोकांनी एकठांय येवपाक जाय आनी फुडें वचपाक जाय आनी हांकां घरा मारून एक बरी पॉलिसी एक नवीन गोंय आहा तें रिबिल्ड करपाक जाय हे अलायन्स आसा एक नवी सुरवात करपाची अलायन्स आसा एक नवे उर्जेचे ही अलायन्स आसा एक न्यू एनर्जीचे हे अलायन्स आसा आमचे गोंय परते रिबिल्ड करपाचे हे अलायन्स आसा नव्या भुरग्यांक चान्स दिवन तांकां नवीन एक सुरवात करून दिवपाची तेंचे पॉलिटिकल करियर क्लीन आनी बऱ्या रितीन स्टार्ट करपाचे हेतून जर आमी परती तीच मिक्स भाजी जर करपाक लागले नंबर गेम जर करपाक लागले म्हाका दिसना लोकांक होप उरतलो म्हणून ह्या अलायन्साचेर आनी लोकांक विश्वास उरतलो ह्या अलायन्साचेर तो खंय तरी तुडपाक जायना हांगा आमी जे पॉलिटिकल पार्टीचे प्रेसिडेंट आसतले ना एमएलएज आसतले ना लिडर्स आसतले आमी जर एकामेकाच्या वयर जर आयज ओव्हर पावर करपाक सोदपाक लागले आमी जर आमीच सर्वश्रेष्ठ जर म्हणपाक लागले आनी आपुणूच राजा जर म्हणपाक लागले आनी आपुणूच फुडें राजा जातलो हे जर आमी धोरण जर दवरपाक लागले म्हाका दिसता ते खंय तरी सारकें जावचें ना आनी लोकांच्या होपाचेर ते खंय तरी एक वार आसतलो सो कोणेच खंयच्याच पॉलिटिकल पार्टीन आमचो हंबल रिक्वेस्ट आसा सगळ्या पॉलिटिकल जे पार्टीज आमच्या कडेन अलायन्स आसा ना फुडें कोण जावपाचे आसतले सगळ्यां कडेन एकूच हंबल रिक्वेस्ट आसा की हे अलायन्स आहा हे बऱ्या रितीन चलपाक जाय जे आमचे टॉक्स चलता ते आमचे जे विचार आमी एका टेबलार बसून जेन्ना मांडटा तेचे खंयसरूच तेचे उल्लंघन जावपाक जायना ते लॉज आनी जे प्रिंसिपल आहा ते ब्रेक जावपाक जायना ते जर ब्रेक जावपाक लागले जाल्यार तो एकामेकाच्या भितर एक ट्रस्ट फॅक्टर तो ट्रस्ट डेफिसीट जातलो आमी दुसऱ्या एकामेकाचेर विश्वास फाल्यां दवरचे ना एकामेकाक आमी डावटान पळोवपाक लागतले आनी हेच जर अशें चल्लें जाल्यार ते अलायन्स सक्सेसफूल जावपाचें ना आनी बीजेपीकूय तेंच जाय आमकां कसलोच रॉंग स्टेप घेवपाचो ना आमकां कसलेच हे अलायन्स ब्रेक करपाच्या डायरेक्शनान वचपाचें ना म्हणून बट खंय तरी तेकाय एक लिमीट आसतलें फाल्यां आमी एक प्रिंसिपल्ड आनी एक आयडियोलॉजी आसलेली पार्टी आसा जी हार्ड वर्कान आनी सॅक्रिफायसान उबी जाल्या जेचो कोर आनी बेज आसा आमचे रेव्होल्युशनरीज लोकांचो आशिर्वाद लोकांचो सपोर्ट लोकांचे आमकां जे आशिर्वाद मेळटा ते फाल्यां जर आमी ते जर ब्रेक केले जाल्यार फाल्यां आमकांय प्रश्न पडटलो की तुमी हे कितें सहन करता आनी कित्याक सहन करता आनी तें आमकां जावपाक जायना आनी ह्याच थोडे कंडिशन्स घालूनूच हें आतां सद्या तरी झेडपीच्या अलायन्साचेर आमी टॉक करता फाल्यां व्हडल्या इलेक्शनाचे आसता तेन्ना भरपूर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम येतलो खूब येतलो बिकॉज इट इज अबाउट पॉलिसी मेकींग झेडपी इज नॉट अबाउट पॉलिसी मेकींग हांगा आमी आमचे बीजेपीक उडोवपाक लागून एक सेमी फायनल म्हणून अशें आमी धरता आनी वयता हांगा झेडपी कोण पॉलिसी करपाचो ना झेडपी लोकल लेवलाचेर आपलें काम करतलो आपले जे डेव्हलपमेंटल कामां ती फुडें व्हरतलो तशें आसतलें सो बट वेन इट कम्स टू पॉलिसी 2027चे पॉलिसी आसतले कॉमन मिनिमम प्रोग्राम आसतलो विजन डॉक्युमेंट आसतलो गोवा अलायन्स जे आसा तेचे सो ते डिफरंट आसता तेचेर बसून आमी काम निश्चित करतले पूण आतां तरी आमकां दिसता की खंयच्याच पॉलिटिकल पार्टीन अशे रॉंग स्टेप घेवचे न्हू जेणे करून आमचे ह्या अलायन्साचेर क्रॅक वयचे न्हू कित्याक ते बीजेपीक जाय लोकांक नाका सो लोकांक जाय आमी सगळे एकठांय रावले सो हांव सगळ्या पॉलिटिकल पार्टींक रिक्वेस्ट करता जे आमचे अलायन्स पार्टनर्स आसा की तेंच्यांनी ह्या डिफेक्शन आनी हे जे घडटा हेचेर आपलो स्टँड क्लियर करचो तेंच्यांनी लोकांक सांगचें की तेंकांय मान्य आसा काय ना कित्याक आमचेर प्रश्न चिन्ह येता जेन्ना आमी सॅक्रिफायस करता आमी जेन्ना अलायन्सान वयता तेन्ना आमी एक भितरलो पार्टनर जाता सो आमचेर क्वेश्चन मार्क येता की तुमकां एक्सेप्टेड आसा आमचो स्टँड क्लियर आसा की आमकां एक्सेप्टेड ना हें जावपाक जायना आनी लोकांचोय मूड आसा की डिफेक्टरांक हे भितर घेवपाक जायना जेंच्यांनी विश्वासघात केला जेंच्यांनी फक्त बीजेपीन तिकेट दिवना म्हणून पार्टी सोडल्या परते तिकेट दी जाल्यार परते वचपाची शक्यता आसा जेंचे रिकॉर्ड आसा पार्टी चेंज करपाचे जर तेच लोकांक जर आमी परते हिरो करपाक लागले आनी घेवपाक लागले जाल्यार हेचो इफेक्ट 100% ह्या अलायन्साचेरूय पडटलो आनी लोकांच्या विचाराचेर आनी होपाचेरूय पडटलो सो हांव मागता जे आमचे अलायन्स पार्टनर आहा तेंच्या कडेन की ते मागीर काँग्रेसां गोवा फॉरवर्ड जावं की तेंच्यांनी ह्या डिफेक्टरांक जे घेतात आमी आनी फुडें जर घेवपाचो जर प्लॅन आसा तेचेर आपले कितें आसा तें व्यूज आसा आनी तेंचे कितें प्रिंसिपल आहा ना तेंचो कितें तेचेर स्टँड आसा तो क्लियर करपाक जाय सो दॅट आमकांय क्लॅरिटी मेळपाक जाय कित्याक आमी आमची पॉलिटिकल पार्टीचे एक्झिस्टन्स रिस्कान घातलेले आसा आमकांय खबर आसा फाल्यां जर हें जायना लास्ट मुमेंट जर ते क्रॅक जाले ब्रेक जाले जाल्यार आमकांय डिफिकल्ट जावपाचें कित्याक आमचे वर्किंग स्टायल डिफरंट आसा आमची पयशांचेर हे राजकारण चलना आमकां डोर टू डोर वयचें पडटा लोकां कडेन मेळचें पडटा टायम दिवचें पडटा भुरग्यांक एक्टिवेट करचें पडटा भुरग्यांक मनोवचें पडटा खुबशे गजाली आमकां करचें पडटा जे दुसऱ्या पॉलिटिकल पार्टीन तितले करचें पडना सो हांव मागता सगळ्यां कडेन की तुमी
दुसऱ्या पॉलिटिकल पार्ट्यां कडेन की ह्या डिफेक्शनाची कितें आसा ते तुमी कितें आहा ते लोकां फुड्यान दवरा. तुमचे प्रेस आमी मागता की तुमच्या कडेन तुमी प्रेस कॉन्फरन्स घेवन तुमचो स्टँड आसा तो क्लियर करचो. हांव मागता विरेशा कडेन की तेणी ब्रीफ करचें स्पेशली आमी कितें सांगलां तें सोडून आमकां आयज जेन्ना आमी अलायन्स करता तेन्ना आमचे ऑल गोवा प्रेजन्स आसतना आमकां कितलो प्रॉब्लम जाता, आमच्या भुरग्यांक आमकां समजोवपाक कितलो प्रॉब्लम जाता, आमचे कशे मिटींग चलता रातभर दीस रात भुरग्यांक आमी समजयता, भुरग्यांक आमी शिकयता, हें कशें कितें तें हांव मागता विरेशा कडेन की ऑन दॅट हेचेर ब्रीफ करचें. सगळ्या प्रेस भावंक येवकार. आमचो अजय बाबान तशेंच आमचो प्रेसिडेंट मनोज परवान तुमकां सगळें सांगलेलें आसा. आनी जेन्ना आमी एक पावल फुडें मारता जें आमी पळयता की एलायन्स म्हणून जो गोंयकारांचो डिमांड, लोकांचो डिमांड, आनी लोकांक दिसता की गोंय समज साल्वार जातलें जाल्यार ह्या बीजेपी सरकाराक हांकां घरा बसोवपाची गरज आसा. हो बीजेपी सरकार जो गोंयकारांक मातूय चिंतना, गोंयचें मातूय चिंतना, गोंय सोंपोवपाक उठलेलो आसा. हें जेन्ना पळयलें लोकांनी तेन्ना लोकांक दिसलें की सगळे विरोधी पक्ष जे आसा ते एकठांय जावपाक जाय आनी एकठांय जावन एक आवाज ही फुडें व्हरपाक जाय. आनी तेकाच लागून आमचेंय पावल म्हणल्यार रेव्होल्युशनरी गोल्स पक्षान हें डिसायड केलें की खरेंच ही गरज आसा. आयज समज आमी हें करिना जाल्यार गोंयकारूय उरपाचो ना आनी गोंयूय उरपाचें ना. आनी आमी तें डिसिजन घेवन आमचें जें पावल आसा तें फुडें मारलें. आनी रिसंटली जो ऑपोजिशन लिडर आसा युरी आलेमो हेणेनूय सांगलें की आमकां खंय तरी एक नवी सुरवात करपाची गरज आसा. आनी ती गरज म्हटल्यार कितें, आनी तितून तेणें सांगलें की ग्रँड ऑपोजिशन अलायन्स म्हटल्यार गोवा
वचोवपाक परते तेका वचोवपाक परते तेका प्रोटेक्ट करीत रावतले की सिरीज चालू उरतली. सो लेट्स क्लीन दीस, हे क्लीन करूया. जे क्लीन करपाक खूप पॉसिबल आसा कित्याक लोकांचो नव्या भुरग्यांच्या हातीन आमी दुरा दिवपाक जाय, नव्या भुरग्यांक आमी एंट्री दिवपाक जाय. म्हाका दिसता हे सगळ्या पॉलिटिकल पार्टीन सिरियस